नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकार। खंड छिन्न भिन्न एकसंग एकसूत्र झाले। आम्ही पुतळे पुजले। ढोल ताशे फेटे नगारे फुला तुऱ्याचे सुवाळे मुघलशाहीन रकाने भरले। क्रांतीवीरांक पान जड झाले। आम्ही पुतळे पुजले। हिंदवी धर्मरक्षी गो ब्राह्मण प्रतिपालक निधर्मी झाले। आम्ही पुतळे पुजले। राजे रजवाडे राजवटी संस्थान खालसा झाले। प्रजासत्ताकिनी घराणी वारशे मिरयले। आम्ही पुतळे पुजले। गणपती भूपती नरपती जलपती शिलाधिपती झाले। बंदिस्त आत्मे घुसमटले। आम्ही पुतळे पुजले। सविस्तर खबरादी हेडलाइन्स। धारगळ सुक्याकुळण मोपा वचपी 6 लेन ओव्हरब्रिज सर्वे वेल्यान मोपा तणाव जमावाचो सर्वेक विरोध। पोलीस फोर्स घालून सर्वे तडीक 150 जाणांक उखलले। गोवा माइल्स टुरिस्ट टॅक्सीवाल्यांचो वाद चडार। व्हायरल व्हिडिओ वेल्यान टॅक्सीवाल्यांक पुलिसांनी उखललो। माइल्सवाल्यांक सरकार विचारिना, टॅक्सीवाले तापले। हाऊसिंग बोर्डाच्या जागेवेली सुमार 550 अवैध घरांतली नावार। माविन म्हणटा बाकीची अवैध घरांय रेग्युलरायज करपाचो येणावळ खात्याक प्रस्ताव। गोंयांत 2 दीस जाले अकाली पावसाळें। केप्यां पावसा बरोबर पडली गारां। फोंड्या तिसवाडी गोंयांत कितल्याशाच वाठारांनी सांजे पावस। नुस्तेमारांक मात शिटकावणी ना। गोंयभर मोठ्या उमेदीन शिवजयंती। फर्मागुडयेर मुख्यमंत्री मंत्री आमदारांच्या हजेरेत मुखेल सुवाळो। ढोल ताशांच्या गजरांत म्हापशां दिवचले छत्रपतींचे जयंती सुवाळे। आनी नासाचे पर्सिवरन्स मंगळारचेर यशस्वी देवले। मंगळार देवपी 9वें यान रोबो 2 वर्सां करतलो मंगळाराचेर भ्रमंती। नासाक छायाचित्रां येवंक सुरू। $3 अब्ज मिशन मंगल। धारगळे सुकेकुळण ते मोपा 6 लेन ओव्हरब्रिजाच्या सर्वे वेल्यान तणाव। लोकांचे जमनी घेतना शेतकारांक लोकांक विश्वासांत घेवंक ना म्हूण लोक चाळवलो। सर्वेक विरोध। सर्वे कशेंच करूंक दिवचे ना म्हूण नीट। निमाणे पोलीस फोर्स घालून 150 लोकांक उखलले आनी सर्वे केलो। ताब्यांत घेतल्यात तांकां म्हापशां आनी हणजूण पोलीस स्टेशनार व्हरून दवरिल्ले। ते बाबूने काय आमकां सांगना आनी कोणीच काय सांगना। ताका लागून आमी सांगता बाबू कडेन सेम हेचे पूर्ण न्याय करपाचो म्हणून। जो सर्वे करपाचो आसा ह्या 8 किलोमिटरांक तो सरकारान त्वरीत बंद करचो। कित्याक सर्वे करपाचो ते प्रश्न दिना, कित्याक आमी आमच्यो जमिनी दिवपाकूच रेडी ना। आमी आमच्या शेवटच्या श्वासा पर्यंत लढटले असो निर्णय म्हाजो एकट्याचो ना। हांव जरी कन्वेनर आहलो सब इंस्पेक्टर पण सगळ्या शेतकऱ्याच्या वतीन हांव तुमकां ह्यो म्हाज्यो भावना मांडटा, तेंच्यो भावना मांडटा। आम्हाला मारहाण करून पोलिसांनी जबरदस्तीन गाडीत कोंबले आणि आता म्हापसा पोलीस स्टेशनला आणले। सरकार आता आमचेर कारवाई करता, सगळ्यांचेर केसी करता। जाय तितको केसी करूनी जाय ती सेक्शनाल आम्ही सरकाराक भियान असला जाय ती सेक्शनाल आया तुम्ही पण आमच्या जमिनी खातीर पेडणेकारा खातीर आम्ही झगडत रावताले। स्वाभिमानी मुद्दा शिकायला ती पळया कांयच इंटिमेशन गांवच्या लोकांक दिनासतना विचारनासतना एक्विजिशना खातीर सगळे शेतांतली
शेती जमीन एक्वायर करपा खातीर सर्वे करपाक अकस्मात सुरू केली तेन्ना गांवच्या लोकांनी निशेध व्यक्त करपाक जेन्ना ते रस्त्यार आयले आनी सर्वे आडयली तेन्ना तांकां अटक करून हांगा हाडले. ही सरकारान जबरदस्ती थांबोवची. ते मेळावली प्रकरण सरकाराच्या आंगलट आयिल्लें आसा. सरकाराक खबर आसा की लोक एक कडेन जाले जाल्यार थंय कोणाचें कांयच चलना. तेन्ना मुख्यमंत्र्याक आनी सार्वजनीक बांदकाम खात्याक हांव रिक्वेस्ट करता की लोकां कडेन पयलीं गांवच्या लोकां कडेन उलोवचें, त्यांची मान्यता घेवची आनी फुडें वचचें. ना हे जर अशें जर दादागिरी करून जर बारीक लोकांक जर त्रास करपाक लागले, कारण खूब कडेन जावंक लागले. बिचोली थोडे जे कॉन्स्टेबल आसात हे बारीक लोकांक सगळ्यांक त्रास करपाक लागिल्ले आसात. प्रमोद सावंताचे कुस्तार उडून तांच्यांनी आपली ड्युटी करची, कायद्यात रावन काम करचें. पूण बारीक लोकांक जर सतोवपाचो जर प्रयत्न केलो, कारण आतां कळून आयला की जितेंद्रा काळूच कळटालें की डेप्युटी कलेक्टर ऑफिसर, लँड एक्विजिशन ऑफिसरा कडल्यान पेडणेच्यान दादागिरी करपाची सुरवात जाल्या म्हणून. हे आमी अजिबात खपोवन घेवचे ना. 24 तारखेच्यान विधानसभेचे सत्रूय येतले. जे सत्रान आमचे अध्यक्ष हे इशू लावन धरतले. हांवें तांकां क्लियर कट सांगलेलें की तांकां तेंचे फाटलेच इशू आसा ते रिजॉल्व करुया. आतां तांकां 3 पटीन चड पयशे मेळटा. इट इज अ बॅरन लँड. त्या लँडांतल्यान गेल्या उपरांत आमकां जे कितें इवन दो तो म्हणजे आउट ऑफ द वे वचून जो टॅनंट आसा ताका सुद्दां जर पयशे मेळना आसत जाल्यार ताका गव्हर्मेंटच्या कायद्या प्रमाणे 50% कशे पयशे मेळपाचे ताजी प्रोविजन करता तांकां मेळून दिता. वायस वर्सा तांकां जी कितें मदत करपाक जाय नोकरेच्या बाबतींत आसतलें आनी कितें जे फार्मर म्हणून जर लॉस जाता आसत जाल्यारूय तांकां सगळी ऑप्शन्स जी आसा ओपन केल्ली. तांकां सगळ्यो ऑफर्स ज्यो दिवपाक जाय सरकाराच्या वतीन लँड तांचे लूज जाता म्हणून ह्यो सगळ्यो 100% ऑफर्स आमी तरी दिल्या. वयल्यान तांकां सांगलेलें ताज्या पेक्षा फुडलें ऑप्शन तुमी आमकां पयलो सर्वे करपाक दिया. सर्वे केल्या उपरांत कोणाची जर कितें खरेंच बाबा मेजर प्रॉपर्टी वयता आमकां कितें डायवर्ट करप शक्य आसा जाल्यार तें आमी करता. पुराय रस्त्याच्या सर्वेंतल्यान कोणाचेच घर वचना, कोणाचीच कसलेच स्ट्रक्चर वचना. फक्त वता रस्तो तो एक म्हणजे बॅरन लँड आसली, थोडोसो काजीनी ज्यो काजी आसा, काजीची झाडां आसा हातूंतल्यान वयता, थोडोसो एग्रीकल्चरांतल्यान वता. गोवा मायल्स टुरिस्ट टॅक्सीवाल्यांचो वाद चडार. मायल्सवाल्यांक धमकावपी व्हायरल व्हिडिओ वेल्यान टॅक्सीवालो योगेश गोवेकाराक कळंगुटे पुलिसांनी उखल्लो. तो म्हणटा मायल्सवाल्यांचे अशेच कितलेशेच व्हिडिओ आसात तांकां कोण विचारिना. सरकार गोंयकाराच्या हातांतलो होवूय धंदो भायल्यांक लाटूंक सोदता. सरकारान टॅक्सीवाल्यां कडेन खंय खेळचें न्ही. चायेक वचून थंयसरल्यान म्हाका कालावड पीएन अरेस्ट केलो आनी कालावड पुलीस स्टेशनार हाडलो. बट कित्याक अरेस्ट केलो तो विचारलो जाल्यार तो कोण म्हणला तो तुमची खंय तरी एक मॅसेज व्हायरल जाल्ली आनी जाल्ले यू अरेस्टेड मी अंडर सायबर क्रायम. तो ना म्हणूंक लागलो. तूं म्हणलो कोणाक तरी लोकांक तूं एका टॅक्सीकारांक इन्स्टिगेट करता म्हणूंक लागलो, कितें फोड मोड करता आनी तशी मॅसेज काय घालूंकूच नासली. सर ग्रुपार जर मॅसेज घालप हो क्रायम व्हडले क्रायम म्हाका सगळेच करता आनी सरकार हो आमकां त्रास कित्याक करता कोण जाणा. तेणी आतां मागीर 151 सेक्शनाचेर अरेस्ट केला आनी आतां SDMन प्रोड्यूस करून मागीर बेल केल्ली. बट CM प्रमोद सावंत इज मिसयुजींग द मशिनरीज. पुलीस डिपार्टमेंटाक खंय तरी तो प्रेशरायज करून आमचे मुवमेंट कितें चलता तो फोन करूंक सोदता. कशी जर मॅसेजी घालून जर तुमी अरेस्ट करता जाल्यार गोवा मार्शल टॅक्सी ड्रायव्हरांची कितक्योच मॅसेजी आहा की हांगा आमच्यो गाडयो फोडमोड करया म्हणटा आनी तेजी सरकार कांय एक्शन घेयना. तुमी म्हाका अरेस्ट करात कितेंय करात म्हाका काय पडलें ना. बट हो धंदो आहा तो आमच्या नीज गोंयकारांचे पारंपारीक जो धंदो आहा तो नीज गोंयकारांच्या हातीन आहा तो सरकाराच्या फुडें घाटियांच्या मायग्रंटाच्या हातीन दिवपाक रेडी ना आमी. जाता तितल्या बेगीन CMन किंवा टुरिजम आमचो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर यांच्यानी आमकां आश्वासन दिल्लें 5 दिसांनी दुसरी बैठक करता म्हटलेली. आयज 25 दिसान गेले, 30 दिसान गेले, आयज तेजेर कांय ना. हेजेर जाता तितल्या बेगीन आमकां कॉल करून हेंचेर कितें तो निर्णय घेवचो. नाजाल्यार भुरगे हाती भायर वयतले पळय तेजेर आमचें नियंत्रण उरचें ना. फाटलीं 30-40 वर्सां हावसिंग बोर्डाच्या जाग्यार घरां बांदून रावपी सुमार 550 फामिलीची अवैध घरां खंय आतां तांच्या नांवार जातलीं. बाकीची अवैध घरां रेग्युलरायज करपाक येणावळ खात्या कडेन प्रस्ताव आसा म्हूण पंचायत मंत्री महावीन सांगता. दाबोळकारांचो खंय डबल ट्रॅकिंगाक विरोध ना. लोक बेठेच कितेंय उठयतात. पालिका वॉर्ड रिजर्वेशनाचें कर्म कोणाचें तें खंय सगल्यांक खबर. हावसिंग बोर्डाचे 543 टेनमेंट्स आहात केन्नाच त्यांच्या नांवार करून दिवना. म्हणजे तांकां लिगलायज
पैसे फारी करून ते रावता गेले 30-40 वर्सां केन्ना ते लिगलायज जावना. आज हावजिंग बोर्ड ते मुखार चल्ला ते लिगलायज करपाक. रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटानूय प्रपोजल चालू आसा, तेचो हटपट चालू आसा. जी घरां इल्लिगल जे लोक म्हणटा ती सगळी लिगल करून रेग्युलरायज करून दिवपाक. गोंयांत थोडे लोक कनेक्टेड ना ते सुद्दां बेश्टे बेकार कोलाचे तेका लायता, हाडून जोडटा, कोल आनी ब्रॉडगेजींग जोडटा, ताका संबंदूच नासतना. वेर इज द ओपोजिशन? कोण ओपोज करता? बेश्टे अफवा घालता आख्या गोंयांत, दाबोले ओपोज करता म्हणून. पालिका वॉर्ड रिझर्वेशनान खंय माविनाचो कांयच हात ना. कशें कितें तें 22 तारखेक कोर्टाच्या निकाला उपरांत कळपाचें. आतां थोड्यान रिजर्वेशनान भायर उडयला. प्रेझेंट मिनिस्टर आहात तेणें, ते सगळ्यांक खबर आसा, आख्या गोंयांत तें एक्चुली खबर आहा. तेजेर बोवाडूय पडलेलो आसा, तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. पूण हांवें जावन तें करून आमी करूना तें. कित्याक आमकां इचारू सुद्दां ना बाबा हें कितें करता. अरे आमकां सांगलें आमकां इचारले बगर करपा ना म्हणून, आनी सडनली लिस्ट येयलें म्हणून तें आतां कोर्टान पावला. कालूच तरी आमचो शेजारी MLA तो पब्लीक गेल्लो आसा. हांव मंत्री म्हणून म्हाका वचपा नाका, हांव तेजेर डायरेक्टली कमेंट करना. अजुनूय खंयचें सीट कितें तें डिसायड जालें ना. इट हॅज नॉट एटेंड फिनॅलिटी. 22 तारखेक कळटलें कोर्ट कितें सांगता तें. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. आज शिवजयंती. गोंयकारांनी शिवजयंतीचे उत्सव सुवाळे केले. सरकारी पावड्यार फर्मागुडयेर मुख्यमंत्र्यान शिवाजीच्या पुतळ्याक हार घालो. बरोबर पुरयोळचो आमदार मंत्री गोविंद गावडे आनी फोंडेचो आमदार आशिल्लो. ढोल ताशाच्या गजरान शिवजयंतीचे सुवाळे. मात ह्या वर्साय फर्मागुडये शिवजयंती वेल्यान मडकय पुरयोळच्या आमदारांचें कोफू जावं. मराठार कोण? शोयले एरंडेर अंधकारे बसे. हे राजा शिवाजी तब भाल उद्यासियाए भावना तैत प्रभावत ऐसे छिल नामी. एक धर्म राज्य पाशे, एक धर्म राज्य पाशे, खंड छिन्न विक्षिप्त भारत बंधे दिब आमी. प्रत्येक गजालीच्यो सरकारच्यो करता आसात त्यो मुख्यमंत्री म्हणून हांव म्हाज्या खातीर करिना आनी मंत्र्या खातीरय करिना. गोंयांतल्या सामान्य जनतेक ताचो कसो फायदो जावचो. आनी हे सगळें करता आसतना राज्यांतल्या म्हणजे आमी जशें म्हणटा की समतोल विचार करून करता, सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट करून करता. ह्या निसर्गाची चिंता करपाची मुख्यमंत्री म्हणून म्हाका काळजी आसा. आनी त्या सगळ्याचो समतोल विचार करता आसतना फुडल्या 25 वर्सांक राज्याक कितें जाय हाजोय विचार मुख्यमंत्री म्हणून म्हाका आतां करचो पडटा. आज ज्याप्रमाणे ही छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती गेली कित्येक वर्ष बांदोडा ग्रामपंचायत आणि कवळे ग्रामपंचायत जिल्हा पंचायतीच्या माध्यमातून होत आहे. ही 2 तुकडे करण्याचं प्रमाण जे आज इथं होत आहे म्हणजे ही निव्वळ गुलामगिरी. या मला वाटतं या इथून मडकईतून तरी अजून तरी सुटलेले नाही असं मला वाटतं. काय दर्शवते? छत्रपती शिवाजी महाराजांचे आचार विचार आहेत का? हे हांव इतलेंच म्हणटा, जो मान बांदोडा पंचायतीक ताईन दिलो, त्यानंतर प्रतापसिंग रावजी राणीन दिलो, त्यानंतर प्रत्येक मुख्यमंत्र्यान दिलो, त्यानंतर स्वता मनोहर पर्रीकरान दिलो, तो हो मुख्यमंत्री कसो दितलो? कोण तरी एकटा 2 वर्सां जालीं हे हो मुख्यमंत्री आयल्या नंतरच ह्यो गोश्टी जाल्या. हाजे पयलीं कितें जावना हें म्हाका ताणें आन्सर दिवचें पयलीं. किंवा ताका आमी दिसना बांदोडेंतले लोक आनी बांदोडा पंचायतींतले लोक आनी बांदोडेचे पंचायतीचे सरपंच पंच जिल्ला दिसना आसतले. ही चूक आमची ना. आमी लोकशाही पद्दतीन ही आमची जयंती हें करा, थंय वचून आमी बोवाळ घालना आनी आमकां नाकाय बी बोवाळ.
घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच परत मिळूया. आपाच्या वीज आंदोलनाक लोकांचो खंय बरेपैकी रिस्पॉन्स मेळपाक लागला. आपान दिल्ली सरकाराचे विजेचे बिलिंग मॉडेला वेल्यान गोंय सरकाराच्या पॉवर टॅरिफा आड कॅम्पेन सुरू केल्या. वीज आंदोलनात आपाच्यो गोंयभर 200 वयर बसका जाल्यात. निकतीच चिचिणी बायडा जाल्ले वीज आंदोलन बसकेंत सुमार 125 थळाव्यांची आपांत एंट्री. Cabral Bab said that the electricity, the power, the V's model of Goa is much better than the Kejriwal model of V's. Cabral Bab का एरिया में आप लोग रहते हैं, आप मुझे बताइए बिजली का बिल आता है? बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है. डिसकनेक्शन का नोटिस भी मिल रहा है आजकल है. दिखाओ. आमची तुमकां खबर आसता सगळ्यांक गोंयभर वीज आंदोलनाचे मिटिंगे चल्ल्या. प्रत्येक दिसा 4 सभा आमच्यो जाता. उत्तर गोंयांत 2 जाता, दक्षिण गोंयांत 2 जाता. प्रचंड आमकां प्रतिसाद मेळ्ळो लोकां कडल्यान. उत्साहान लोक ह्या वीज आंदोलनात जोडले. लोकांचे जे हाल आसा, जी अपेक्षा आसता तांकां भरमसाट बिल येता, हो सगळ्यांक प्रश्न पडटा ही बिलां कित्याक. त्या लोकांची जी मागणी आसा की आमची जे दिल्ली सरकार आम आदमी सरकारचो जो बिल 200 युनिट पर्यंत माफ करता, 1 रुपयाचो बिल भरचो पडना, तशेंच गोंय जावचें. द कायंड ऑफ स्पिरीट आनी कितें सपोर्ट मेळटा वीज आंदोलनान इज व्हेरी ओवरवेलमींग. आमचे लोक भायर फुडें सरल्या, लोक उलयता. कार्नवाला उपरांत आतां शिगमो तेकलो. हे खेप कोविडाक लागून फक्त 3 शारांनी परेड जातले. पणजे, म्हापशां आनी फोंड्यां. 3 एप्रिलाक पणजे, 4 एप्रिलाक म्हापशां म्हूण टुरिझम खात्यान तारीख जाहीर केल्या. फोंड्या शिगम्याच्या परेडाची तारीख खंय 2 दिसांनी जाहीर करतले. शिगमो हो आमचो स्टेट फेस्टिवल जावन आसा. कार्नवाल आमकां बरो लोकांनी साथ दिलो. शिगमोय आमचो 2-4 कडेन जाता, पण हे फाटी आमी कोवीड ह्या महामारी खातीर आमी हो शिगमो खातीर 3 दीस दवरला. पणजी, म्हापसा आनी फोंडा म्हणून हे फेस्टिवल आमी 8 कडेन घेयनासतना 3च कडेन घेतलेले. लोकांनी आमकां कॉपरेशन साथ दिवची, कारण आमची संस्कृती, आमचे गोंयकारपण हे देश विदेशांत वचपाक जाय. हे आमचो फेस्टिवल जाय आनी हेजे वयल्यान आमचें गोंयचें जे कल्चर आहा ते अख्ख्या देशान आनी विदेशान दीस पडटा. फोंड्याचे जे शिगमा मेळ आहा ते स्टार्ट जाता तेन्नाच हो शिगमो अख्खे गोंया भितर स्टार्ट जाता. 29 या 30 तारीख असो तेंचो आहा. तेजे नंतर आमची तारीख लागता. तो आजून तेंच्यांनी डिक्लेअर करूं ना, पण एप्रिलान हो शिगमो जाता. एप्रील 1 तारखेक पणजे आनी 2 तारखेक म्हापसा आनी 30-31 तारखेक हो फोंड्या आसतलो. हेजे प्रायज मनी जे आसा, पणजी आमचो फोंडा इन्फ्रास्ट्रक्चराक आनी इन्फ्रास्ट्रक्चराक आमी 11 लाख दिता. तशेंच प्रायज मनी 6 लाख दवरलेले आहा आनी हे मेळून 17 लाख रुपया दितात. पणजेक आमी 21 लाख दितात आनी तशेंच म्हापसा आमी 17 लाख दितात. अशें मेळून 54 लाख हेका आमी इन्फ्रास्ट्रक्चराक आनी प्रायज मनी आमी दितात. मुरगांवा डॅमेज कंट्रोलाक बीजेपीन खासदार विनयाक मुरगांव प्रभारी नेमलो. मिलिंद वास्को वावुरता म्हूण कार्लोसाक दुबाव. आरक्षणा वेल्यान कार्यकर्ते बेजार. नवे नेमिल्ले STA आनी RTA वांगड्यांक येरादारी खात्यान ओरिएंटेशन दवरिल्लें. CZMP ड्राफ्ट प्लानाचेर रापणकारांची तालुको पावड्यार जनसुनावणेची मागणी.
पणजे अतिरिक्त जिल्लोधिकाऱ्याक निवेदन. गोंयभरच्यो एक खबरो. मुरगांव तालुक्यात बीजेपीचे डॅमेज कंट्रोलाक खासदार विनय तेंडुलकार. पक्षान ताका मुरगांवचो प्रभारी नेमला. मिलिंद वास्को रावंक सोदता म्हूण कार्लोसाक दुबाव. आरक्षणा वेल्यान कार्यकर्ते बेजार. मिलिंद नायक वास्को रावपाक सोदता दिसता मला इलेक्शन. माय थियरी आतां पार्टी डिसायड करता आनी म्हाका जाय सीएम मिलिंद नायकाक ड्रॉप करपाक जाय एज अ मिनिस्टर. ही इज पेड द जॉब ऑफ रिजर्वेशन. पूण आमी आयज ऑफिस ओपन केला आमी फेस करता रिजर्वेशन. आमी पार्टीन म्हाका सांगला गो हेड घालूस वी आर विथ यू. सो पार्टी तर्फे आतां आमी आमचो केलें काम. कितें कार्यकर्त्याचे जावं आमचे कोण नेत्याचे तर समज सगळे सारखे आसता अशें ना, विचार भिन्न भिन्न आसता जाल्यार आमी बसून सगळे सुटावे करतले. आनी आमदारांक सांगला ते चॅलेंज घेतलेले आसा. ते कितें आसूं शेवटी पार्टीचे मनीस निवडून हाडपाचें तेणें चॅलेंज घेतलें. मागीर खंयचो रिजर्वेशन जावं लेडीज जावं आनी सगळे वास्को मतदारसंघातले कार्यकर्ते आमदाराच्या नेतृत्वा सकयल हे 12 वार्डा भितर चडांत चड तेजे निवडून हाडपाचो प्रयत्न आसा. आनी रिजर्वेशन कितें जालें तें सुद्दां म्हाका खबर ना. पार्टीन म्हाका जबाबदारी दिली. आतां कोर्टान गेल्ल्या चॅलेंज केल्ल्या कोर्ट ठरयतले. पूण कार्यकर्त्याचे हेजे फुडें चारी आमी आमदार एकठी जावन पार्टी हांगसर वाडोवपाचो प्रयत्न. नवे नेमिल्ले स्टेट ट्रान्सपोर्ट ऑथॉरिटी आनी रिजनल ट्रान्सपोर्ट ऑथॉरिटीक येरादारी खात्याची ओरिएंटेशन कार्यावळ जाली. This is an orientation program for newly appointed members, non-official members of State Transport Authority, that is STA, and Regional Transport Authority, RTA, who function at various levels. STA functions at headquarter level and RTS function at ADT level in our 10 sub-offices. So there is one non-official member in every RTA. What is the role of them? It is a quasi-judicial authority provided under Motor Vehicle Act 1988, that is STA and RTA, who decides the applications of road permits, that is new route permits, cancellation, extension, whatever. CZMP ड्राफ्ट प्लानाचेर तालुको पावण्यार जन सुनावणी घेवची म्हूण रापणकारांच्यो संघटना जिल्लोधिकाऱ्या कडेन पावल्यो. आयज हे पब्लीक हियरींग 7th प्लॅन केलेलें आहा. आतां फंडमेंटली हे पळय पब्लीक हियरींग एका दिसान 2 एरियान पब्लीश केलां. आयज पब्लीक हियरींग तालिगांव कम्युनिटी हॉल आसा आनी मडगांव रवींद्र भवन एकूच दिसा. आतां गोंयचे फिशरमॅन जे आसा जे आरांबोलच्यान पेरनेच्यान तालिगांव कम्युनिटी हॉल कशे पावतले जेन्ना लोकल ट्रान्सपोर्टेशन ना, बसी प्लाय जायना. तशेंच आमचे तालपणच्यान मडगांव फिशरमॅन कशे पावतले. सेकंडली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेरान गायडलायन्स दिला सिनियर सिटीजनाक आनी त्यांनी क्लियरली सांगला की सिनियर सिटीजनी भायर वयचे न्हू आनी लार्ज गॅदरिंगां एटेंड करचे न्हू म्हणून. आतां जेन्ना आमचे गोंयचे फिशरमॅनाचे पॉप्युलेशन मोर देन 70% सिनियर सिटीजन आसा. हे कशे ते पब्लीक हियरिंगाक येतले. तुमी आख्खे नॉर्थ लोकांक एक एरियान हाडटा आनी आख्खे सावथ लोकांक एक एरियान हाडटा. जेन्ना आमचे पॉप्युलेशन इज मोर देन 30,000 कशे थिंगा हजारांनी लोक थिंगा पावतले. इट विल बी अ कोवीड हॉटस्पॉट एरिया. सो आमी कितें मागले मेमोरेंडमाचेर ताबडतोब हे वेन्यू ड्रॉप करचे आनी तालुका लेवल वायज पब्लीक हियरिंग घेवचे. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. नासाचे पर्सिवरन्स यान मंगळाचेर राती यशस्वी देंवलें. मंगळाचेर देंवपी हें 9वें यान. 6 रोदांचो हो रोबो फुडलीं 2 वर्सां मंगळाचे भुंयेर भोंवन थंयची छायाचित्रां धाडटलो आनी सॅम्पल कलेक्शन करतलो. सुमार $3 अब्ज खर्चाचें हें नासाचें पर्सिवरन्साचें मिशन मंगल. मंगळाचेर देंवतनाच हो पर्सिवरन्स रोबो कामाक लागलो आनी ताणें नासाक छायाचित्रांय धाडलीं. गोंयांत 2 दीस जालो पावस शिपडूंक लागला. केप्यां पावसा बरोबर गारांय पडलीं. कितलेशेच कडेन अवकाळी पावस आनी गारां पडल्यांत. 17 ते 19 फेब्रुवारी अशे 2-3 दीस गडगड जगलां मारून पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायल्लो. गोंयांत तिसवाडी फोंडें धरून कितल्याशाच वाठारांनी सांजे शिपडून पावस पडलो. नुस्तेमारांक कसलीच शिटकावणी ना.
झूम कर रे. पोटा आज अकस्मात केपें भागांत काही मोठ्या प्रमाणात पावस पडलेलो आसा आनी मेन म्हणल्यार असोळड्या केपें हांगा झेल पडपाक लागलो. आमी अशें आयकल्ल्या प्रमाणे 40 वर्सां पयलीं असो असोळड्याक झेल पडलेलो खंय आनी आज अकस्मात हो झेल पडला. लोकांनी हाती घेवन तो झेल आमकां दाखयल्लो आसता. असोळडेच्यान मयूर नायक, प्रुडंट मिडिया खातीर. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंटाची वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक ॲप, टाटा स्काय ॲप आनी जिओ TV ॲप. 4 चौकांत मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.